Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. काँग्रेस कडेन जे अलायन्स केलां आनीक ते अलायन्स जाल्या नंतर जो काँग्रेसीन सीट आनी कॅन्डिडेट जे राजेश वेरेकाराक दिल्या तेज्या खातीर हांवें मुद्दाम आमच्या अध्यक्षाक सांगलें की तुमी येवन जनतेक सांगा कितें म्हणून की आमची अलायन्स म्हणून नाल्यार प्रत्येक कडेन कोण कोण कितें कितें उलयत आशिल्ले पूण ती एकदांची आमची युती फोंड्या येवन डिक्लेअर केल्या नंतर तेजेर सगळ्यांची समक्ष आहा पळय न्ही तो काबार जातलो म्हणून आनी तो आयज काबार जाल्लो आसा आनी क्लियर कट आमी सगळे दोनूय पार्टी एक जावन हांगा फोंडेचो जो सीट आसा तो निवडून हाडपाक राजेश वेरेकाराक निवडून हाडपाक आमी काबार करतले. युतीचो धर्म आज गोवा फॉरवर्डान पाळ्ळो अशें म्हाका दिसता. कित्याक काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती जाली आनी आज आमचे अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचे जे आसा विजय बाब तांणी येवन हांगा आमकां सपोर्ट डिक्लेअर केलो. हो युतीचो धर्म आनी खात्रीन आज आमी हो सीट काँग्रेस जिखतली आनी फक्त फोंडेचो सीटूच न्ही गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस मेळून गोंयांत 24 सीट तरी मिनिमम ह्या फावट निवडून येतले. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस आता तुम्ही एकामेकाक सपोर्ट करतात. तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण आसतलो? काँग्रेसीन चूज केलो तो सीएम कॅन्डिडेट कोण? हांव सीएम कॅन्डिडेट आसचो ना. क्लियर काँग्रेस करतली तो. काँग्रेस चूज करतली ती सीएम कॅन्डिडेट आसता. तुम्ही सीएम आसचे हांव सीएम आसूंक शकना कित्याक हांव तसो खंयचे स्वप्ना करपी न्ही मुगीच. हांव म्हज्या म्हऱ्यान ऑफर आशिल्ली पयलीं चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून टीएमसीचो. हांवें कितें केली दार बंद करून ऑफर घेतली ना. सगळ्यांक हांकां बसयले आनी डिस्कस कर म्हणलें. तो प्रशांत किशोर म्हणून डिस्कस केलें. तांकांय सांगलें लोकांक विचारया. लोकांनी आमकां सांगलें तुमकां पिशें लागला काय म्हणून. आमी फुलिल्ले सगळे फुलतात पूण कितें आहा पल्स म्हणटा तो लोकांचो धरूंक जाय. फुल्ले तुजे बँक बॅलन्स वाडली म्हणून राजकारण जायना.